नमस्कार सर आयज दिल्ली विजिट आहे दिल्ली विजीट आसली तुमची कितें जालें मिटींग डिस्कशन कितें जाल्लें सर आयज आज ॲक्च्युली आमची ती भारत जोडो यात्रा आता ह्या संदर्भात सगळे ऑल ओव्हर द कंट्री हे तुगे प्रेसिडेंट आयिल्ले आनी वी हॅड अ मिटींग कित्याक 4 तारखेक आमचे दिल्ली हल्लाबोल एक आसा आनी 7 तारखेच्यान कन्याकुमारीच्यान भारत जोडो यात्रा ही स्टार्ट जाता. सर CLPचे बद्दल कितें डिस्कशन बी जाल्लें आसा लिडर ऑफ ओपोजिशन बद्दल तुम्ही CLPचे डिस्कशन जालें विथ KC वेणुगोपाल. मुकुल वासनीक आज नाशिल्लो सो ताजे कडेन फोनार उलोवप जाला पूण KC वेणुगोपालाक हांवें सांगलां की CLP लिडर जो आसा तो ह्या फावट गोंयानूच तरपाक जाय. सो मे बी 11 किंवा 12 तारखेक मुकुल वासनीकची गोंयान येतले अलॉंग विथ दिनेश गुंडूराव आणि CLP वील डिक्लेअर फ्रॉम गोवा आफ्टर मिटींग ऑन कितें नांव अशें कितें काडलां तुमी ही नांवां जी आसा ताजेर डिस्कशन जालां. अल्टिमेटली ही वील कम हियर अँड ही स्पीक टू सगळे MLA कडेन प्रत्यक्ष उलोवन देन मे बी 11-12 तारखेक कशें अवेलेबल कोण कोण आशिल्ले तांच्या बद्दल आज डिस्कस जाला. 3 तारखेक परत मिटींग आसा बिकॉज मुकुल वासनीक फक्त फोनार मेळ्ळो. 3 तारखेक वी वील डिस्कस वन्स अगेन अँड आय हॅव रिक्वेस्टेड KC वेणुगोपाल की ताका तुवें गोंयान आय मीन ही हॅज टू कम टू गोवा अँड CLP लिडर हॅज टू बी डिसायडेड इन गोवा नॉट इन सर एक लास्ट क्वेश्चन मदीं गोंयान परतो एक बोवाळ जालो की काँग्रेसाचे लोक परते फुटपाची तयारी करता ताजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा एनीथींग हॅज बीन डिस्कस्ड इन द सेंटर वीथ दीस म्हाका दिसता दीज आर ऑल रुमर्स स्पेक्युलेशन. पयर मडगांवां सुद्दां आमच्या एका आमदारान ही हॅज ऑलरेडी ऑन मिडिया हे सेड की BJP कशें प्रेशरायज करता कशें पयशांचो वापर करता. सो आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू मोर बट वन थिंग आय कॅन एश्युअर टू द पीपल ऑफ गोवा की काँग्रेस पार्टी जी आसा ती ह्या फावट घट आसतली आनी फुडले 4.5 वर्सांक गोंयकारांचो जो आवाज चड करून जी आज म्हारगाई आज इतले अक्षरशः इतली म्हारगाई वाडल्या की आज सामान्य मनशाकच परवडना. आज चतुर्थी लागीं येता प्रत्येक मनीस जो आज बाजारात गेला आसतलो ते स्वयंपूर्ण बाजार तांणी जे घातल्या तातूंत ताका अक्षरशः म्हणल्यार मनशाक आज रियलायज जालें आसा म्हारगाय खंय हेंचे कन्सेन्शस डिसिजन आसतलें. सो जी नांवां हॅड शोन एस्पिरेशन ताचें डिस्कशन जालां बट इन डिटेल आज मुकुल वासनीक नाशिल्लो फक्त फोनार डिस्कशन जालां. 3 तारखेक परत मिटींग दवरल्या दिल्ली आनी इन दॅट वी वील डिस्कस इन डिटेल आनी ही वील कम हियर मे बी प्रॉब्ली 11 किंवा 12 तारखेक आनी वी वील सर हे संकल्प आमोणकराचें नांव खंय तरी येता म्हणून बाकीचे काँग्रेस आमदार बेजार आसा खंय तरी मायनॉरिटी दिवचे म्हणून अशें कितें प्रश्न इज दॅर एनी ट्रूथ इन दीस. तशें कांयच ना. इनफॅक्ट हांव सगळ्या आमदारा कडेन उलयलां आनी एवरीबडी इज ऑफ द ओपिनियन की कोणाकूय गेलो जाल्यार दे ऑल गोइंग टू बी टुगेदर अशें आतां उलयता कांय ना. आनी चड करून सगळ्या गोंयकारांक समेज गोंयकारांक येता त्या गणेश चतुर्थीच्यो हार्दीक शुभेच्छा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार जो आज बाजारांत गेला खरेदी करपाक ताका खबर आहा की ह्या म्हारगायेन अक्षरशः प्रत्येक गोंयकार आज पिडीत आहा. हे भाजप सरकारान अक्षरशः लोकांक रस्त्यार हाडल्या. आज म्हारगाय खंय पावली ताचेर ते कोण उलयना. अनएम्प्लॉयमेंट आज इतलो वाडिल्लो ताका लागून 4 तारखेक आमचो दिल्ली हल्लाबोल ऑन इन्फ्लेशन प्रायस रायज अनएम्प्लॉयमेंट आहा आनी 7 तारखेच्यान भारत जोडो यात्रा ही चालू जातली. काँग्रेस आय थिंक दीस इज द हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जाता हें आमच्या देशान की एक खंयची पॉलिटिकल पार्टी रायट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा करता आनी इट इज गोइंग टू बी अबाउट 3570 किलोमीटर लॉंग पदयात्रा वेर राहुल गांधी इज पर्सनली गोइंग टू वॉक रायट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर आनी इट इज गोइंग थ्रू 10 स्टेट्स. सो ज्यो बॅलन्स स्टेट ज्या स्टेटींनी ही पदयात्रा वचना त्या बॅलन्स स्टेटाचेर कसो पदयात्रा प्रोग्राम अरेंज करप आनी ताचेर डिटेल डिस्कशन जालां. 5 तारखेक वी वील ब्रीफ द मिडिया ऑन पदयात्रा आनी गोंयान आमचो कितें प्रोग्राम आसतलो कित्याक गोवा इज नॉट कमींग इन दॅट रूट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीराच्या रुटान गोंय येना बट वी आर गोइंग टू हॅव अ स्टेट लेवल पदयात्रा आनी प्रॉब्ली अबाउट 100 पदयात्रीज वील जॉइन समवेअर इन कर्नाटक और महाराष्ट्र. नवे आमदार निवडून आयल्यात तांचे परफॉर्मन्स पयल्ले आहा. सो म्हाका दिसता जे 9 आमदार आसा तातूंत भितरलो कोणीय जालो जाल्यार आय एम शुअर दॅट CLP वील टेक द रेज द वॉयस ऑफ यू हॅव एनीबडी इन मायंड सर. ना तशें काय ना. सी अल्टिमेटली सगळे 9 जाण म्हणजेच न्ही ते. आय कॅन डिफरन्शिएट बिटवीन देम. ऑल 9 आर मायंड. इनफॅक्ट वास्को आमचो म्हारगायेचेर आज जो आमी गोंयभर गेल्ले 3 दीस जो प्रोग्राम चालू केला
I think Vasco, he has told me that he has attended the program, so there's no question of he going to. सर पण आता It has been shortlisted some few names. 3 तारखेक we will have a detailed discussion with Mukul Vasni, but he will come to Goa. 3 तारखेक meeting परत 4 तारखेक मागता ना 11 किंवा 12 तारखेक मुकुल वासनिक गोंयान येतलो and we will declare the CLP from Goa district. येस